घेऊया A30 पेज नंबर 15 A30. Ulasani sorvesporak wakanat sobrianosha nondeva kayorgora. Ulasani sorvesporak wakanat sobrianosha nondeva kayorgora. Sorvesporaci sevakora anonataci opikora surgitana ungaun litur sora suntusalia evamoka. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ह्या आयचे मिसाचे समोरमणींत. आयज खेरीत भाशेन आमी उगडास करता आमचो पात्रोण बागून फ्रांसीस शावेराच्या सांतपणाचो 400 वर्सां जेन्ना मनयता तेन्ना सगळीं आमी सांत जावंक आमी सगळीं भागयोन जावंक खेरीत भाशेन आमचें समर्पण आयच्या दिसाक बागून फ्रांसीस शावेरा वरवीं आमी देवाक करुया. आयची मिसाची भेटयता एमा फेर्नांडीस देवाक दिनवासून आपली बरे भलायकी पासत. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या लुइजा द कॉस्ता आराउजो हाच्या आत्म्या पासत. तशेंच खेरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया युक्रेन ह्या देशाक शांती फावो जावंक हें झूज सोंपूंक. आमची जण एकल्याची मागणी आमी खेरीत भाशेन देवा मुखार दवरुया भोव करून जेन्ना आमी आमच्या पात्रोणाच्या बागयोनपणाची 400 वर्सां मनयतात तेन्ना आमचे फिरगोजेचेर आनी हेर सगळ्या फिरगोजांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. जण एकलो आमी ओगीच रावन आमचे मागणें देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्ताच्या पोयनारी सांगात्यांक मुणगे सेंट फ्रांसीस शावियर, सेंट इग्नेशियस दे लॉयला, सेंट तेरेजा दे आविला, सेंट फिलीप नेरी आनी सेंट इसिदोर हांकां मार्चाच्या 12वेर 122 वर्सां देवान सांत केलें. सांत पावलो उपरांत सांत फ्रांसीस शावियर एक बोड मिशनार आपोस्टल जालो. ह्या वर्सा ताच्या सांत कोरोनाच्या 400 वर्सांचेर आमी उगडास कोत्ता. सांत फ्रांसिसान सोम्या पासत भितरल्यान सारको मेकलो आसूंक उपास एक आत्मसमर्पणाचें मागणें केलें. ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या समारोपाच्या दिसा आमी हाताक हात दिवन सांगातान परशी ओदीक वाट चोलूंक ह्या मिसांत आमकां करपा मागुया. रिचा भाव भयणीनो खेरीत भाशेन बागून फ्रांसीस शावेर आनीक हेर दुसरे सांत आमकां आयच्या दिसाक फावो जाल्ले ते आमकां खेरीत भाशेन एक संदेश दिता आमी सांत जावपाक जातात. कित्याक तांचें जिवीत देवाक मानता तसलें जालें तसलेंच जिवीत आमचें जायत जाल्यार आमी सांत जाता. पूण जायते फावटी आमकां सांत जावपाक जे सोयेक मेळटा ते आमी विबाडल्यात. असले आमचे सगळ्या चुकीचे देवा लागीं आमी भोगसणे मागुया.
हांव पातकी सोर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून कोणाक सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत मागीर सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्पविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. भाशेन आमी आयज उगडास करुया बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी बागेवन हिनास द लॉयला हांणी घडोवन हाडलेली जेजुईत संस्थेचो सगळी जेजुईत संस्था तातूंत जितलेय जाण आमचे यादनीक तशेंच हेर दुसरे वावर करतात तांचेर सगळ्यांचे देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. हे संस्थे वरवीं आमचे पवित्र सभेन जायतो बरो वावर जावंक तांचे पासून आमी मागुया. प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशां देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाड सोडवणदाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणान. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचो. मोइजेसान लोकांक म्हणलें, सोर्वेस्पोर देव तुमकां आयच्या दिसा हे आज्ञा आनी कायदे सांबाळूंक फरमायता. सगळ्या तुमच्या काळजान आनी सगळ्या तुमच्या मनान ती सांबाळात आनी तांकां पाळो दियात. सोर्वेस्पोर तुमचो देव म्हूण आनी तुमच्यो ताळण्यो वाट दवरल्यात म्हूण ताचे कायदे आनी आज्ञा सांबाळटल्यात आनी ताच्या उतराक पाळो दितल्यात म्हूण सोबे माजार सोर्वेस्पोरा विशीं तुमी आयच्या दिसा सांगलां. आनी तुमी आपल्या भासावण्या पोरमोणे जोडलोली आपली काशा पोरजां म्हूण सोर्वेस्पोरान आयच्या दिसा सोबे माजार सांगलां. ताचे उपदेश तुमी सांबाळशात जाल्यार तो तुमकां सगळ्यांक रुचलेल्या राष्ट्रांक वयर उबारतलो आनी ताच्या भासावण्या पोरमोणे सोर्वेस्पोराक भेटयलोली पोरजां तुमी जातल्यात. देवाचें उतर हें जबाब. सोर्वेस्पोराची समोर सांबाळटात ती कोरें सुकेस ओतून म्हणुया. सोर्वेस्पोराची समोर सांबाळटात ती कोरें सुकेस. नितोळ निर्मळ जिविताची सोर्वेस्पोराची समोर सांबाळटात ती कोरेंच सुकेस. ताची कुशी पाळटात ती सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती कोरेंच सुकेस. जबाब. सोर्वेस्पोराची समोर सांबाळटात ती कोरें सुकेस. जतनायेन आमी ताचे कायदे सांबाळूंक तुवेंनूच ते पुरगूट केले. तुजे कुशेक सदांच पाळो दिवंक मोजे पाय
म्हजे चालतीर आसूं. जबाब सर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. तुज्या प्रमाणीकपणाचे नेम शिकून खऱ्या काळजान ताका दिनवासतलो. तुज्यो आज्ञा पाळूंक म्हजी खुशी म्हूण सदांच वाकाणटलो. जबाब सर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. उद्गार पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोयमान तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस धरतलोय. अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या स्वर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जातल्या. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव बंदूकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ओन बाबार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटूच जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप सोपूर्ण तशींच तुमी सोपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. सांत भाग्योन कशे भाशेन जातात? भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जे भाशेन आमी जियेता आनी हें जिवीत दुसऱ्यांक जे भाशेन दिसती पडटा त्या प्रमाणे आमकां सांत जावपाक वेंचून काडपाक शकता. आनी सांत भक्त जे आसात तांचे वरवीं देव मिलाग्री करता व तांचे वरवीं बरेपण ह्या संवसारांत चलतल्यांक, म्हणजे आमी यात्रेकारां आसात जे आमी चलतात ही वाट आमची संवसाराची, तांचे सवे ह्या सांतां भाग्यवंतां वरवीं जायतें बरेपण दिता. आनी देखूनच आमी सांत भक्त आसात तांचे विनवणेन जायतें मागता. वस्तू सांडल्यो जाल्यार सांतांतोनीक उलो मारता, आमचे मिसांव जावपाक जाय जाल्यार बागेवन फ्रांसीस शावेराक उलो मारता, आनी कितें भाशेन आमचे फिरगोजीचो पात्रोण कसो जायत्यो वस्तू घडये आमी सांत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन मागता. जाल्यार भाग्योन जातलो जाल्यार देवाची खुशी पयली येता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक सांगता, तुमचो स्वर्गीचो बाप सोपूर्ण तशींच तुमी सोपूर्ण जावंक जाय. हें बागेवन मातेवान बरयल्लें शुभ वर्तमान. बागेवंत लुकास हें शुभ वर्तमान बरयता तेन्ना तुमचो स्वर्गीचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जायात अशें म्हणटा. ओ काकलुत्सार देव ते भाशेन तुमी काकलुत्सार जायात अशें म्हणटा. सोपूर्ण म्हणल्यार परफेक्शन. परफेक्शन म्हणटा तें घडये ही सोपूर्णय देव आसा ते भाशेन घडये आमच्यान सोपूर्ण जावपाक जायना. कित्याक आमी वसूंक आमकां पातोक आसा, देवाक पातोक ना. तर ह्या आमच्या पातकी जिवितांतल्यानूच जेन्ना आमी ही सोपूर्णय जोडूंक प्रयत्न करता तेन्ना आमी सांत जावपाक उपकारता. आनी सोपूर्णय वो ही दयाळाय, एक काकलुत्सारपण एक उतराचेर जेजू थरयता आनी तें म्हणल्यार मोग. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग. आनी हो मोग म्हणटा तो आमकां जाय तसलो मोग न्हू. फकत थोड्यांचोच मोग केलो, आमचो मोग करतात तांचोच मोग केलो. पूण हो मोग
पार जावन दुस्मानाशी पासून वेता, दुस्मानाचोय मोग, पिडापीड दितल्यांचो मोग, तुका वायट करतल्यांचो मोग, आनी तें करूंक खूब अवघड. जरी तर आमी करतात तें सगळें सादें जें आसा, सोंपें जें आसा तेंच करता जाल्यार सांत जावपाक घडये आमी उपकारची ना. पूण जें कितें खरेपणी अवघड तें करूंक जायना अशें दिसता. सादेपणी आमच्यान तें करूंक जायना, वो सादारणपणी आमच्यान करूंक जायना, तर आमी असादारण जावंक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जावंक, मोगाचेर धरलेलें आसा तें जिवीत हें. जे कोण आमकां वायट करतात, जे आमचे दुस्मान आसात, जांचो मोग आमच्यान करूंक जायना, वा जांकां बरें करूंक आमकां मन ना, तसलें सगळें जेन्ना आमी बरें करता तेन्ना आमी सांत जावपाक उपकारता. आनी हें आमी सांत जावपाक उपकारतले एलिजिबिलिटी खंय तावन येता? ही एलिजिबिलिटी येता देवा कडली. कित्याक देवान आमचे लागीं मनशां लागीं करार केला आनी हो करार देव सदांच सांबाळटा. म्हणटच आमी जे प्रयत्न करूंक जाय ते देवाचो करार सांबाळूंक. आयच्या पयल्या वाचपान 2 समृद्धीच्या पुस्तकान आमी आयकलां, सर्वेस्पोर देव आमचे लागीं जरी तर करार करता जाल्यार आमी चुकता तेन्ना पासून, आमी पातक करता तेन्ना पासून हो करार तो नव्यान नवसरता, रिन्युवल. आनी इतली मनशा कुडान जी पातकां केल्यात, चुकी केल्यात, सुरवेकतावन शेकी आपल्या पुता जेजूच्या करारान, जो करार ताणें आपलें रगत त्या खुर्सार वारोवन केलें, ह्या करारान आमकां ही सपूर्णाय जोडूंक देवान करार केल्लो आसा, कवनंट. तर भाव भयणीनो, आमकां जरी तर हो सयेग आसा जाल्यार आयज आमी कसलें जिवीत जियेता, आयज आमचो भावार्थ खंय आसा, आयज आमचो भावार्थ कित्याचेर आसा. ताळण्यो सदांच आसतल्यो, आनी ताळण्यान पडप, पातकान पडप घडये तें सादारण, नॉर्मल. आनी आमी जायतीं जाणां घडये म्हणटले नॉर्मल, ताळणी येता न्हू, आमी पडलीं ताळणी, पातकान पडलीं. पूण ताळणी येता तेन्ना ते ताळणेचेर जो कोण झुजता तो भाग्योन जावपाक उपकारता. आनी ताळणेचेर झुजपाक दुबाविरेत आमचेच वस्तंगी, आमचे वसोक्त सैमा वरवीं घडये आमच्यान जावचें ना, पूण देवाची शक्ती आमचे सवें घेवन आमच्यान कसलेय वो खंयचेय ताळणेचेर जैत व्हरूंक जाता. जायना म्हणलेलें कांय ना, कित्याक देवा सवें जायना म्हणटा तेन्ना फॉर गॉड एवरीथींग इज पॉसिबल. सगळें देवा कडेन सगळें जाता. तर होच विस्वास धरून भाव भयणीनो, आमी एकामेका सवें जें आमचें जिवीत जियेता, मोगाचें जिवीत, देवा जेजूचे आज्ञा प्रमाणे तेंच आमकां भाग्योनपणाचे वाटेर व्हरतलें. आमी भावार्थी भाग्योन फ्रांसीस, जो भावार्थ पयलो एक तरणाटो कसो जिवपाक घडये चुकलो, ताचीं सपनां घडये व्हडलीं आसलीं, पूण जेन्ना देवाचें उतर ताका मेळ्ळें, कित्याक उपकारत? आख्खो संवसार तूं जोडीत आनी विबाडीत जाल्यार तुजो मोलादीक आत्मो, आनी मोलादीक आत्मो म्हणटा तो आमी विबाडटा पातक करून, वो पातकाक सांपडून. म्हणटच हें जें आयकल्लें देवाचें उतर, तातूंतल्यान फ्रांसिसान आपलें आख्खें जिवीतूच बदल्लें, आपलीं सपनां बदल्लीं, आपलें एम्बिशन बदल्लें. आनी व्हड मनीस, व्हड इंटेलेक्च्युअल जावपाक सोदतालो तो जेजू पासत इंटेलेक्च्युअल जालो, तो जेजू पासत वावराडी जालो, आनी ह्या पासत सगल्याक पावलो. आमच्या भारतांत पावलो, जापानांत पावलो, चायना पावलो, आनी ह्या वेगवेगळ्या देशांनी ताका आपोस्ल म्हणटात. भाग्योन पावलू फाटल्यान एक व्हड मिस्योनार कसो भाग्योन फ्रांसीस अशें म्हणटात, आनी देखूनच भाग्योन फ्रांसिस्काक मिस्योनारांचो आस्कारी केलो. सांत त्रिजा हिचे बरोबर मिस्योनारांचो आस्कारी. तर पवित्र सभेचें मिसांव जरी तर आमी मोगान करपाक आयज तयार आसा जाल्यार भाव भयणीन आमी भाग्योन जावपाक उपकारता. तर आमकां ही कृपा मागुया, पवित्र सभेन जो सयेग आमकां मेळटा भाग्योन जावं, ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना जो सयेग आमकां मेळटा भाग्योन जावं, आमच्या घोराब्यान आमी जियेता आसतना जो सयेग आमकां मेळटा आमकां भाग्योन जावं, वो आमच्या वावराचे सुवातेर, वो आमच्या शिकपाचे सुवातेर जो सयेग आमकां मेळटा भाग्योन जावं, तो दिसाच्या दिसाक आमी घेवंक आनी सादारणपणी साद्या वस्तूंतल्यान
आमी दिसाच्या दिसाक हीच संपूर्णय बापाची जोडूंक प्रयत्न करूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. खेरीत भाशेन ही 400 वर्सां सांतपणाची बागेन फ्रांसिसाची आमी मनयता आसतना देवा मुखार खतखत्यान आमची थोडीशी मागणी दवरुया. पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागुया. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन पाप साहेबान बिस्मांनी यादनिकांनी आनी मोतवाशांनी ह्या आधुनीक काळार भिरांती विणे जेजू बऱ्या गोवळ्याचे नदर दवरून जिवितान येतल्या आव्हानाक फुडो करूंक तांकां कृपा बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या गोराब्यां पासत मागुया. देव मंदिरान सोमाप्रले मिसाचे भेटेचो फळ आमच्या गोराब्यान दिसून येवंक आनी अशें गो बायले मोदें मोगाचे बांदपास भुरग्यां मोदें क्रिस्ती शेगुणाची भोरती आनी शेजाऱ्यां मोदें समजिकायेचें आनी बोगसण्याचें मोन दिसल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या भुरग्यां तरणाट्यां पासत मागुया. आमचीं भुरगीं तरणाटीं जावन आसात पवित्र सभेचो बोरवांचो. क्रिस्ती भावार्थान तीं वाडूंक आनी देवाची खुशी जाल्यार तांचे उद्देशी पवित्र सभेन जायतीं देव आपोवणी वाडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी बागेन फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन देवा मुखार दवरुया. सर्गीचे बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां बागयोनपणाची वाट दिसाच्या दिसाक चलूंक तूं फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गायन घेवया C1 पेज नंबर 28. C1. Solves foram vetuia, amce dole uvarun, deva vakoluia, amce cale subarun, deva calzat meluia, acciamo casar cosa, amco mokuia. Dunia, tu just volia cona, amce donato barun, solves foram vetuia, amce dole ubarun, deva vakoluia, amce cali subarun, deva calzat meluia, facciamo casar cosa, amco mokuia.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या नांवा सर्वेस्पोर म्हणून घेवं. देवा सर्व मनशांच्या तारोका, आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक बागेवन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक ताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस, तुज्या भक्ताच्या मानाक आमी हो दीस समरमता. तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय, ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळी, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन शेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट परगोठुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माय सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बागयोन जावंक आमकां सगल्यांक आपोवणें आसा. बागयोन जावंक आमकां एक व्हड उपाय आसा तो म्हणल्यार मोग. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग करून आमची यात्रा ह्या संवसारांत आमी चलता आसतना एकामेका पासत भोव करून आमच्या दुस्माना पासत आमकां पिडापीड दितल्यां पासत आमकां वायट करतल्यां पासत मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां आदारांत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा भाग्यून फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवन धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपावण्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्याक तुवें भासायलाय तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आयज सांजे 6 वाजता इंग्लिजीन मीस जातलें आयताराचें आनी दाबोलीं कॉपेलान 6:30 वाजता मीस. फाल्यां आयतार सदांचे भाशेन 3 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता, दुसरें मीस 7:45 वाजता, तिसरें मीस 9 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया. U19 पेज नंबर 240. U19.